महिला मोर्चा कल्याण पुष्पगुच्छ तसेच म्हापशाकराच्या वतीने हामादा श्रीकृष्ण पोकळे यांच्याकडे त्यांच्यानी म्हापशाकराच्या वतीने पुष्पगुच्छ आमच्या डेप्युटी स्पीकरांना द्यायचो. महिला मोर्चा अशी सगळ्यांनी माशी वेगळी पुढे होती. सारखे फाटवायचे भेटते फोटो अभिनंदन कार्यक्रम संस्थापित केला जातात. श्रीकृष्ण पोकळे यांच्याकडे मागता की त्यांच्यानी म्हापशाकराच्या वतीने पुष्पगुच्छ फुलांचो बुके असा तो आमच्या लाडक्या आमदार तसेच आमचे डेप्युटी स्पीकर यांना द्यायचो. आता आशिष शिरोडकर यांच्यानी पुढे येऊचे. राकेश अग्रवाल आणि सैनिकी साहित्य फोटो द्या तसेच आमच्यासह उपस्थित सगळे नगरसेवक आम्हाला सगळे नगरसेवकांकडे त्यांच्याकडे पुढे येऊचो आणि आमचा नगरपालिका काउन्सिलर यांच्यातर्फे पुष्पगुच्छ द्यायचो. आशीर्वाद खोचरेकर, स्वप्नील शिरोडकर, तसेच व्हाईस चेअरपर्सन चंद्रशेखर बेनकर, विराज फडके, प्रिया मिशा, बाबरा कासकोल, चेतन गुरगावकर आम्हाला तिथे येऊचो आपल्या आईच्या वतीने आणि आम सैन्यात राहू. तसेच IT सेल आणि सोशल मीडिया यांच्यातर्फे आम्हाला संजीव देसाई, रुपेश कामत आणि सिद्धार्थ कोकरकर यांचे दिवस. म्हापसा मंडळातर्फे मंडळ अध्यक्ष सुशांत गोंधळकर, जनरल सेक्रेटरी योगेश खेडेकर आणि यशवंत गोंधळकर क्रमांक यांच्या निधीचे. सगळे झालेले असतात युवा मोर्चा असं जे सगळे कार्यक्रम घडवून हाडपाक कसले कार्यक्रम घडवून हाडपाक सदांच फुडें आसता. युवा मोर्चा टीम मात्र मातशे बेगीन येवचे आणि पुष्पगुच्छ दिवन रिसीव करचे. तसेच SC मोर्चा मातशे बेगीन येवन रावचे. OBC मोर्चा जर असा तर त्यांना विनंती करता की त्यांच्यानी पुष्पगुच्छ दिवपाक पुढे येऊन जाऊ.
SC ST मोर्चा आता ओबीसी मोर्चा आणि SC ST मागच्या कंबाईन येऊन त्यांच्यानी फुलाचं गुच्छ दिवसा देव बरे करू आता सगळ्यांनी बसता घ्यायची मागे मागे हो रे मागणार देता फोटो दे एक अभिमानाची गजाल म्हटल्यार नॉर्थ गोवा महिला मोर्चा कमिटी जी फाटी काढलेली तिथून आमचे म्हापशेचे 5 महिला असले हांव आता त्यांच्याकडे त्यांच्यानी येऊन पुष्पगुच्छ स्वीकारचो रूपा भक्ता मॅडम स्टेटीचेर त्यांचे नाव म्हापशेच्यान गेला आता रूपा भक्ता मॅडम त्यांच्यानी येऊन आमचे भारतीय जनता बूथ प्रदेश अध्यक्ष सदानंद दानवे यांच्याकडे पुष्पगुच्छ घ्यायचे हेमश्री कडेकर स्नेहा कारेकर पूजा काजरेकर आणि आमचे चेअरपर्सन शुभांगी वांगणकर स्मिता बद्रीकर देव बरे करूं चड टायम घेयना फेलिसिटेशन कार्यक्रम जाल्लो आसा आणि आमच्या मदीं आमचे उपस्थित असलेले आयचे मान्यवर म्हणून येता आमचे म्हापशेचे लाडके आमदार आणि आताचे गोयचे सगळ्यात भारताचे यंगस्ट डेप्युटी स्पीकर जोशुआ डिसोजा यांका विनंती करता की त्यांच्यानी 2 शब्द उलोवचे आणि एक सगळ्यां कडल्यान आमच्या थोड्या कडल्यान एक विनंती असली की आमच्या म्हापशान जेन्ना भारतीय जनता पक्षाचो कॅन्डिडेट म्हणून जोशुआ डिसोजा आसलो तेन्ना त्या सायडींतल्यान कलंगूट सायडींतल्यान कोण तरी हांगा कुचपूच करपाक लागलो तशेंच म्हाका दिसता विधानसभेन जोशुआच्या अगेन्स्ट तेंची कॅन्डिडेट रावली आनी ताका डिफीट करून जोशुआ म्हापशान आमचो डेप्युटी स्पीकर म्हणून येयलो आणि
डेप्युटी स्पीकर जावन स्पीकर म्हणून बसपाचो चान्स संदी मेळ्ळी तेन्ना सगळे जाण स्पीकराक सर म्हणटात तेंकाय म्हाका दिसता ऑपोजिशनाकूय सर म्हणचे पडले जे कुसबूस म्हापशान करताले त्या बद्दल तेन्ना जोशुआक कितें दिसलें हे म्हाका दिसता सगळ्या आमच्या कार्यकर्त्यांक जाणून घेवपाचें आसा ते सांगचे आनी मागीर आपलें भाशण सुरवात करचें. माझे उपस्थित गोंय प्रदेशाचे अध्यक्ष सदानंद नावडे तसेच म्हापसा नगरपालिकेचे चेअरपर्सन माय शुभांगी वायनडकर, काउन्सिलर आणि मंडळाचे अध्यक्ष बाब सुशांत हरमलकर, एक्स MLA बाब सिद्धार्थ राजसिंग राणी, देसाई बाब, पोकले बाब, आमचे दोन्ही जनरल सेक्रेटरी यशवंत आणि योगेश. पहिले स्वातेन हांव थँक्यू म्हणून सोदता राजसिंग राणे, बाब श्री कृष्ण पोकले आणि सिद्धार्थ कोकलकर जे फॉर युअर वंडरफुल वर्ड्स. राजसिंग पोकले, सिद्धार्थ फॉर युअर वंडरफुल सजेशन्स जे म्हापशान कामां करचे म्हणून बाब पोकलेन आमकां बरें मोठें डिफिकल्ट एक काम दिलेलें आसा. डिफिकल्ट म्हटल्यार इम्पॉर्टंट रोड जो आसा रायट फ्रॉम हुतात्मा चौक रायट अप टील आसगांव, जे कॉलेज आसा DMC कॉलेज थंय मेरेन तो मातसो रूम जावचो म्हणून. सगळ्या लोकांक ते दिसता रूम जावचो म्हणून, आमकांय दिसता रूम जावचो म्हणून. ते रूम करपा खातीर काम भरपूर आसा, ते सोंपें ना. ते लोकांक दुखोवचें पडटलें, पूण तेणें सांगलां तशें प्रोग्रेस जाय, आमकां फुडें सरूंक जाय. म्हापशा खातीर फायदो जातलो, लोकांक फायदो जातलो जाल्यार केन्ना केन्ना 10 जाणांक दुखोवचें पडटा. जशें तेणें एग्जाम्पल्स दिले तेन्ना तशेंच आमच्या पंतप्रधानान सुद्दां GST हाडटना जायत्या जाणांक दुखले ते वेपारकारांक दुखले, पूण तेणें फुडले 20 वर्सां 30 वर्सां चिंतूनच केल्ले ते. आतां 5 वर्सां जावन गेल्या GST, तरी आमकां मोठो फायदो कोवना. पूण म्हाका गॅरंटी आसा आमी संवसारभर भोंवतात, जायत्या देशांनी भोंवन आमी पळयतात. फायदो आमकां एक यंग जनरेशनाक फुडले 20 ते 30 वर्सां असो मोठो फायदो जातलो, पूण आमकां कॉन्फिडन्स आसा GST आयला. तशेंच म्हापशान खूब करतलो जाल्यार लोकांचो सपोर्ट खूब गरजेचो आसा. आनी जसो आमकां फाटीं तारेकडलो पूल बांदतना बरो सपोर्ट गावलो, आमी खूब प्रयत्न केले कोणाक दुखय नासतना ते पूल बांदपाक. आनी हांव नेटान आज सांगूंक शकता की एका स्ट्रक्चराक सुद्दां हात लाय नासतना आमी तो पूल लायक बांदलो. आनी केन्नाच कोणें कांय ऑब्जेक्शन हाडूंक ना. जर अशें लोकांचो सपोर्ट गावता जाल्यार आमी म्हापशांत कितेंय करूंक शकता. आनी म्हाका कॉन्फिडन्स आसा की जेन्ना आमी खोर्लेन ते रस्त्याक हात घालतले, इतले खोर्लेकार आसा सगळे जाण एक जावन आमकां सपोर्ट करतलो, कारण आमकां संवय आसा कोणाक दुखय नासतना काम करचें अशें आमकां दिसता. आनी म्हाका कॉन्फिडन्स आसा. हांव तुमकां सगळ्यांक देव बरें करूं म्हणटा. आतां तुमी सगळे जाण आयले म्हणून 2-3 गोश्टी म्हाका सांगूंक जाय. आयज कॉंग्रॅच्युलेट केला म्हणून आमचे सत्कार केला आयज हांगा. खूब जाणांक ते डेप्युटी स्पिकराचो पोस्ट आयज मेरेन कितले इम्पॉर्टंट ते कळना. आमकां गोंयांत संवय आसा ती, मंत्री आमकां फोनार गावता, मुख्यमंत्री आमकां फोनार गावता, आमदार आमकां फोनार गावता, पूण गोंया भायर वचून जो रिस्पेक्ट गावता. आमी डेप्युटी स्पिकर जावन फाटल्या आठवड्यान हांव हरियाणा वचून परत गोंयांत येवन परत हांव बिहार वचून परत गोंयांत येता एका 8 दिसांनी. आनी
तूं उपसभापती कसो कशें विचारता बाकीचे आमदार सगळे भुरगे आहा काय विचारता आमकां खबर आसा म्हणटात दोतोर प्रमोद सावंत एक युवा चीफ मिनिस्टर जावन आसा सगळे कॅबिनेट मिनिस्टर काय भुरगे काय अशे प्रश्न पडटा आमचे पूण आमकां बरें दिसता की सांगपाक गोंयचें इम्प्रेशन आनी पक्षाचें इम्प्रेशन यंग लिडर्सांक प्रमोट करता म्हण एक बरी मेसेज गेलेली आसा एंड आय वूड लायक टू थँक माय पार्टी प्रेसिडेंट म्हाका सदानंद तनावडे एगेन तुमच्या सगळ्या वजरी आमचे ऑनरेबल चीफ मिनिस्टराक आमचें नांव फुडें करून काडून आमकां 24 आमदाराचो सपोर्ट आमकां गावलो कारण पक्षान तेन्ना नांव थरयता तेन्ना फायनल जाता आनी ती ऑपॉर्च्युनिटी जी आसा त्या मनशाक वयता आमकां पक्षान फाटले 2 म्हयन्यांनी जायते कार्यक्रम दिल्लेले आसले आनी हांव आयज उमेदीन सांगूंक शकता की हांव चडशे कार्यक्रमाक नासलो आमकां मुंबय म्हणून चार्ज दिल्ले महाराष्ट्रा चार्ज आसले परत मदीं असेंब्ली चालू आसली परत हांवें सांगलां तशें हरियाणा वचून परत बिहार गेलो आनी जेन्ना आमचे जो रिव्ह्यू जाता म्हणजे बैठक जाता एका बैठकीक म्हाका आपयल्ले पक्षान बाकीचे सगळे मंडळाचे मेंबर्स असले GS असले सगळे गोंयचे 40 कॉन्स्टिट्युन्सींतले सगळे जाण असले आनी फक्त म्हापशाचें नांव वयर आयले म्हटल्यार 15 आउट ऑफ 15 बूथ कंप्लीट जाले म्हणून फक्त म्हापशा कॉन्स्टिट्युन्सी हांव मुद्दमूच सांगूंक सोदता कारण खूब जाणांक दिसता की तें काम सोंपें म्हणून पण तें काम सोंपें न्हू आनी आमदाराच्या एब्सन्सान तें काम करपाक खरें तुका पक्षाचो स्ट्रेंथ कळटा त्या मतदारसंघात स्ट्रेंथ कितें आसा तें कळपाक येता इट इज नॉट एन इजी जॉब द एंटायर मंडल हॅज बीन वर्किंग इन माय एब्सन्स आनी तशेंच आयज आमी खूब तेंपान एक बैठक घेतल्या जायते जाण आमकां डेप्युटी स्पीकर जावन मेळूंक सुद्दां ना अजुनी कारण आमी डेप्युटी स्पीकर जाले आनी आयतारा तेच आयतार आमी भायर सरल्यार थर्सडे आयला परत हांव फ्रायडे परत गेला आनी आयज आमी सगळे जाण आयज मेळता हांव तुमकां 2 फावटी तुमी म्हाका आमदार म्हणून निवडून दिलेले आसा हांव इतलेंच सांगूंक सोदतां की फुडले 5 वर्सां जी कामां आसा फुडले 5 वर्सां जावन कोणाक हांव ऑपॉर्च्युनिटी दिवचो ना की म्हणपाक म्हापशान कांय जावंक ना आमी म्हापशान कामां सुरू केल्या आनी थोडी कामां 3 वर्सां भितर सोंपतली ती आनी थोडी कामां 3 वर्सांच्या नंतर चालू जातली आयज मुद्दमून आमी धुलेरान गेल्ले एक सायट इन्स्पेक्शन करपाक आनी थंय आमकां इलेक्ट्रिसिटी केबलिंग आमी म्हटलेलें अंडरग्रावंड हांव थंय बेश्टो गेल्लो आनी 15-20 दीस पयलीं तें काम चालू जाल्लें आनी त्या कॉन्ट्रॅक्टराक विचारलें बाबा कितले जाले तेणें म्हणलें 5 किलोमिटर सोंपले म्हणून सो हांव अजाप जालो की इतले बेगीन तेणें 5 किलोमिटर कशें केले 70 काय 80 कितें किलोमिटराचें तें काम आसा सो जर 1 म्हयन्यान तो 5 किलोमिटर करता म्हाका दिसता एक ते 1.5 वर्सां भितर ते फूल प्रोजेक्ट कंप्लीट जातलें म्हापसा एंटायर लायटीचो आमकां आयज प्रॉब्लम जाता झाडां पडटा फ्लक्च्युएशन जाता हें पूर्ण काम कंप्लीट जातलें आमच्या गोंय राज्याचे आदले पावर मिनिस्टर डॉ निलेश काब्राल आतांचे मंत्री डॉ सुदीन ढवळेकर आनी ऑफकोर्स आमचे ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर हेंचे हातीन हेंचे सपोर्टान ही कामां जातात आनी फुडलीं 5 वर्सां म्हटल्या तशें हांव कांय काम सोडचो ना सगळीं कामां सोंपून उडयतलो कोणाक चान्स दिवचो ना उलोवपाक की कितें तरी उरलां कितें तरी करया तुमचे सजेशन्स जशे येता आमी बैठकी चालू दवरतले म्हापशान कितें जाय म्हापशेकारांक कितें जाय आमच्या लोकांक कितें जाय बाजाराची गोश्टीक म्हाका खबर आसा की जायती आसा म्हाका आशीश आसा आमचे मदीं तेकाय खबर आसा की थोडे इश्यूज आसा
म्हापशा कहें दिसचें आनी कहें जावचें आमकां सगळ्याच्या मनान आसा की एक बरें मोठें शहर जावचें. एक रवींद्र भवन म्हूण आमकां जाय. आमी सदांच सांगता रवींद्र भवन करता म्हणून, पूण ह्या फावटी म्हाका कॉन्फिडन्स आसा की हांव रवींद्र भवन करतलो. म्हापशा भितर जावं नाल्यार म्हापशाच्या बाउंड्रीचेर 100% हांव रवींद्र भवन करून उडयतलो. आमकांय वाज म्हटल्यार वाज येवंक आयकून पूण आमकांय भंय दिसता की बाबा करून सोंपया. बाबा गोविंद लोवडे लागला फाटल्यान, ते मातशें करून सोंपया म्हणून. काय म्हणल्यार सायब म्हटल्यार आमकांय करून सोंपोवंक जाय, आमच्या लोकांकूय करून सोंपोवंक जाय. फायदो जो मोठो जातलो सगळ्यांक. सो माय गॅरंटी टू ऑल ऑफ यू ऑल विथ दीस न्यू पोझिशन जायती जबाबदारी आयल्या. बाब सायनाथान लास्टाक कितें तरी एक रॉकेट घालून सोडला, तेजेर हांव काय उलोवंक सोदिना. कारण जेन्ना मनीस कोणाक त्रास करता, पेशन्स म्हाका दिसता एक इट्स अ व्हेरी बिग virtue, and if somebody has patience, I think that can take him to very great heights. I am not in a hurry to become a minister or a CM or a MP or anything. जशें तुमी थारायता तशें आमी वयर सरतले. लोकांचो सपोर्ट गावलो, लोकांचो मोग आनी लोकांचे आशिर्वाद इतलेच पुरो. जी कामां तुमकां जाय ती हांव कामां पूर्ण करतलो, ही म्हाजी गॅरंटी आसा तुमकां सगळ्यांक. चड देव बरें. देव बरें करूं. जोशुआ डिसोजा, म्हाका दिसता जी कामां हांगासर पेंडींग आसा ती आपूण करतलो. हितून म्हाका दिसता म्हापशेकारांक कांय दुबाव ना की येणाऱ्या 4-5 वर्सां आसा ह्या भितून खुबशीं कामां आमकां पळोवपाक मेळटली. देव बरें करूं. तुमचे 2 मोगाचे शब्द जे आमचे म्हापशेचे कार्यकर्ते आसा, म्हापशेकार आसा, तांकां आयकपाक मेळ्ळे परत एकदा. हांव मागता आमचे भारतीय जनता पक्ष गोंय प्रदेश अध्यक्ष सदानंदजी कानावडे यांचे कडेन की तेंच्यांनी आमच्या ह्या कार्यक्रमाक आयज संबोधीत करचें. भारतीय जनता पार्टी म्हापसा मतदारसंघात आयोजित केल्ल्या आजच्या डेप्युटी स्पीकर जोशुआ डिसोजा यांचो सत्कार समारंभ दुसरो हर घर तिरंगा त्या कार्यक्रमाचे आयोजन आणि नियोजन करपाच्या आजच्या ह्या कार्यक्रमाक व्यासपीठाचेर उपस्थित ज्यांचो आतांच भाशण जालें ज्याचो आमी सन्मान केलो ते गोंय विधानसभेचे उपसभापती आनी म्हापशेचे आमदार जोसफ डिसोजा, म्हापशेची प्रथम नागरीक शुभांगी वायनाडकर, भारतीय जनता पार्टी म्हापसा मतदारसंघाचे अध्यक्ष सुशांत हरमलकर, ज्ञान प्रसारक मंडळाचे अध्यक्ष श्री कृष्णा पोकळे, भारतीय जनता पार्टी गोंय प्रदेशाचे आयटीचे कन्व्हेनर आदले आमदार आणि पार्टीचे स्पोक्सपर्सन सिद्धार्थबाब कुंकळकर, सोशल मिडियाचे गोंयचे कन्व्हेनर रुपेश कामत, आमचे सोशल मिडियाचे उत्तर गोंयचे कन्व्हेनर संजू देसाय, पार्टीचे ह्या मतदारसंघातले सरचिटणीस बाबा गोंडळकर, योगेश केडेकर, पार्टीचे उत्तर गोंयचे उपाध्यक्ष राजसिंग राणे, उपस्थित पत्रकार आणि मोठ्या संख्येन उपस्थित म्हापसा मतदारसंघातले सगळे कार्यकर्ते, हितचिंतक, भाव आनी भयणांनो, सगळ्यात पयलीं हांव म्हापसा मंडळाचे अभिनंदन करता. कारण एक बरो इनिशिएटीव घेवन आज हांगा जोशुआचो सन्मान केलो गेलो. कारण एक दाखोवन दिलें, कारण ह्या मतदारसंघा भितर आमी पळयतात कितलीं तरी वर्सां बार्देस तालुक्या भितर हांव पळयतालो की 7 मतदारसंघ आसात आनी भारतीय जनता पार्टी केन्ना ना केन्ना तरी ह्या 7 मतदारसंघा भितर जिखिल्ली आसा. केन्ना 3 जिखले, केन्ना 4 जिखले, पूण सगळे मतदारसंघ एक परवरी जर सोडलो आसत जाल्यार सगळ्या मतदारसंघात भारतीय जनता पार्टी 1999 पासून जिखत आयिल्ली आसा. 2022च्या निवडणुकी भितर एक जो मतदारसंघ उरिल्लो परवरी मतदारसंघ तो सुद्दां आमी ह्या वेळाचेर भारतीय जनता पार्टीच्या कमळाचेर जिखिल्ले आसा. म्हापसा मतदारसंघात आमी पळयतात की आमचे सुरवातीक बाबूश 1999 आसत, त्यानंतर 2002, 2007, 2012, 2017, 2000 परत बाबूशाचो मृत्यू जाल्यानंतर आमचे जोशुआ 19 आणि 22 एकूण 7 वेळा भारतीय जनता पार्टी ह्या मतदारसंघा भितर सदोदीत तुमी आमकां आमदार निवडून दिल्लो आसा. आमी पळयता आसतना
गोंयभर ज्या तरेन कांय तालुके आसात कांय मतदारसंघ आसात की ज्या मतदारसंघा भितर भारतीय जनता पार्टी गोंया भितर 94 पासून ह्या गोंया भितर निवडून आयल्या विधानसभेत आणि त्याच्या सेकंड टायमा पासून 99 पासून म्हापसा आमी निवडून येत आसात आणि ही परंपरा ह्या मतदारसंघा भितर तुम्ही सगळ्यांच्या आधाराचेर तुमच्या सगळ्यांच्या कश्टाचेर भारतीय जनता पार्टी सदोदीत जिखत आसा. कारण म्हापसा जर आमी पळयलें आसत जाल्यार भारतीय जनता पार्टीचें खरें काम जें आसा हें म्हापसा कडल्यान उबें जाल्लें आसा. सुरवाती पासून आमचे आदले मुख्यमंत्री मनोहरभाई पर्रीकर आसत हे आमी पळयलें. त्यानंतर 1999 पासून बाबूश ह्या मतदारसंघाक रिप्रेझेंट करतालो आणि गोंयचे सगळे राजकारण जे आसा त्या राजकारणाचो केंद्र बिंदू हो म्हापसा आसतालो. म्हापसा आनी त्या साठी फोंडा. पण फोंडा आमी केन्ना जिखून नासले. ह्या वेळाचेर फोंडा सुद्दां आमी जिखले आणि ह्या वेळची परिस्थिती जशी पळयली बद्दल साईनाथान सांगलें की जोशवान आपलो कमेंट पास करतो की ज्यांच्यांनी आपल्याक उडोवपाक भोंवताले तांकांच सर म्हणपाची पाळी आयली आनी त्यामुळे तूं ताचेर कितें तरी उलय म्हणून ताका रिक्वेस्ट केलो. कारण एक चीट जी आसा ही म्हापशेच्या सगळ्या कार्यकर्त्यांच्या भितर आशिल्ली. पण आमी एखादो पेशन्स जर गेल्लो आसत जशें जोशवान सांगलें की मनशाक पाशास आसूं जाय आनी ते पाशास आमी दवरले आनी आज जर आमी पळयलें चित्र आसत जाल्यार बऱ्याच जाणांक स्वप्नां पडिल्लीं की भारतीय जनता पार्टी सत्तेत येवची ना आनी म्हणून तर तेन्ना सत्ता सोडून हे सगळे गेल्ले. आणि आज परिस्थिती उलटी आसा. आज आपल्याक पार्टीन घ्यात म्हणून आमच्या पांयां पडपाक येता. कारण जे जर आमी जर पळयलें आसत कारण त्या वेळार तांकांय दिसतालें की गोंया भितर भारतीय जनता पार्टी सत्तेत येवची ना. पण आमकां पूर्ण विश्वास आसलो तुमच्या सगळ्यांच्या कार्याचेर. आमकां पूर्ण विश्वास आसलो की भारतीय जनता पार्टी म्हापसा मतदारसंघा भितर आमी जिखतले म्हणून. कारण ज्या तरेन तुमी निस्वार्थी भावनेन काम करतात तें जर पळयलें आसत जाल्यार आमकां सत्ता मेळटा हातूंत दुबाव नासलो. पण एकंदर सगळें चित्र जें आसा गोंयभर सबंद चित्र देशभरा भितर एक चित्र उबें केलें. देशा भितर सुद्दां एक मेसेज दिली की भारतीय जनता पार्टी हांगा निवडून येना. आनी अशी परिस्थिती जाली की दिग्गज नेते जे आसात ते सोडून वचपाक लागले. कोण माजी मुख्यमंत्री सोडून वता, कोण जेणे 5 वर्सां वेवस्थीतपणे हांगा आपलें जाय तें सगळें केलें आनी 22 दीस आसा म्हणटकच पार्टी सोडून वता. एखाद्याक खूब जाणांक दिसपाक लागलें की आपणय आमदार जावपाक जाय, ते लोक सोडून वचपाक लागले. पण आमकां विश्वास आसलो की ह्या भारतीय जनता पार्टीचे कांय जे नेते आसले सिद्धार्थ बाब कुंकळकराकूय दिसतालें की आपण इलेक्शन लडोवंक जाय. पण ताका ज्या वेळार दिसलें की आपली पार्टी ह्या सत्ते भितर परत येवपाक जाय, आपण पडचें ना, आपण मागचो ना तिकेट, आपण जो उमेदवार दिता तेच्या फाटल्यान आपण उबो रावतलो हें तांच्यांनी ठरयलें. पण ज्यांच्यांनी केन्ना इलेक्शन लडोवना, जे केन्ना आमदार जावना तांकां स्वप्नां पडपाक लागलीं की आपल्याकूय तिकीट मेळपाक जाय. हे सगळे लोक सोडून गेले आनी त्यामुळे एक वेगळे तरेचें वातावरण हें गोंयभर जालें. आणि त्या वेळाचेर आमी पळयलें की वेगवेगळ्या मतदारसंघा भितर आमी सदां दीस सांगताले. निवडणुकेच्या पयलीं 6 म्हयने आमी सांगिल्लें की गोंया भितर 22 जाग्या भितर आमी निवडून येतले आनी आमी परत एकदा हे गोंयची सत्ता जी आसा ती भारतीय जनता पार्टीचें सरकार ह्या गोंया भितर परत येतलें हें आमी ठामपणान सांगताले. निवडणुकीची पयलीं सांगताले, निवडणूक जातकच सांगताले, रिजल्ट येवच्या पयलीं आमी सांगिल्लें आसा. कारण एक्झिट पोल हे सगळे प्री पोल सगळे जे आसात हे सगळे आमचे नेगेटिव्ह रिपोर्ट दिताले. वयर वेगळ्या तरेची मेसेज दिताले की भारतीय जनता पार्टी ह्या गोंया भितर निवडून येवची ना. आनी बऱ्याच जाणांक स्वप्नां पडपाक लागलीं आपल्याक मुख्यमंत्री जावपाक जाय. आनी ताचोच भाग म्हणून जशें सायनाथान सांगलें त्या मनशाक सुद्दां दिसलें की काँग्रेसीन गेलो जाल्यार आपण मुख्यमंत्री जातलो. हांव स्वता तेच्या घराक कितले तरी वचून सांगलें अरे वचूं नाका, राव तूं आमचे बरोबर, आमकां गरज आसली त्या वेळाचेर. पण ताका दिसतालें की ना भारती कितले येतले तुमचे काय म्हणून, तुमचे येतले कितले 10-12 त्याच्यावर येवचे ना अशा तरेचे स्टेटमेंट हे लोक करताले. पण हे सगळे सिद्ध जावपाक कित्याक शकलें? तुमच्या सारखे कार्यकर्ते बरेचशे असे हांगा कार्यकर्ते आसले की आमी पळयतात की 7 वेळार ह्या मतदारसंघा भितर आमकां निवडून दिल्ले आसात. बरेच असे आसात की तातूंतले कांय जाण अजून नगरसेवकूय जावना. कांय लोकांची आमी कामांय करपाक शकलेले आसतले वैयक्तीक कामां, तरी पण भारतीय जनता पार्टी फाटल्यान उबे रावले आनी म्हणूनच तर आज आमकां ह्या मतदारसंघा भितर रिप्रेझेंटेशन मेळ्ळें. जोशवाक पयलींचो 3 वर्सांचो टर्म मेळ्ळो आनी ह्या 3 वर्साच्या टर्माच्या निमित्तान ताणें काम केलें. तुमी सगळ्यांनी ताका समर्थन दिलें भुरगो, तरी पण तुमी सगळ्यांनी साथ दिली. बरीचशी टिका जाली. हांगासर आमी पळयलें की ज्या वेळाचेर बस स्टँडाचें उद्घाटन जालें वेगळ्या तरेची प्रतिक्रिया आमच्या ओपोनंट धाडटाले. आज आमी पळयतात हांगासरलें जें तारीवयलें ब्रीज आमी पळयतात जें कंजेशन जातालें आज ज्या तरेन सुरळीत जावपाक लागिल्लें आसा. आनी ताका लागून येणाऱ्या दिसांनी ताणें आपणाक सांगिल्लें आसा की आपल्याकूय दिसता की ह्या म्हापसा भितर डेव्हलपमेंट करपाक जाय, विकास करपाक जाय. भारतीय जनता पार्टीक दिसता कारण आमचो सीट म्हणटात आमी भारतीय जनता पार्टीच्या संघटनेच्या आधाराचेर निवडून येणारो सीट आसा
आता लागून भारतीय जनता पार्टी पूर्णपणे आम्ही तुमच्या फाटल्यान आसा, सरकार तुमच्या फाटल्यान आसा. आनी ताका लागून जे डेव्हलपमेंट आसात आमदार करपाची कॅपॅसिटी आनी एखादें फॉलोअप करून जर घेतलें आसत जाल्यार तें जावपाक शकता. हें ताणें जो म्हापशेचो जो तारीवेलो ब्रीज जो आसा तो करून दाखयल्लो आसा. येणाऱ्या दिसांनी वेगवेगळे विशय हांगा आसतले. हांगा रस्त्याचे वायडनिंगचो विशय आसलो, बाकीचे सगळे विशय जे आसा तो डेफिनेटली जोस्वा ह्या मतदारसंघा भितर डेफिनेटली फुडें व्हरपाची कॅपॅसिटी ताचे भितर आसा. कारण एक यूथ आसा आनी तुमच्या सगळ्यांचो उत्साह आसा ताच्या फाटल्यान. कारण उत्साह आनी विश्वास हो सगळ्यांत म्हत्वाचो. आनी तुमी गेली 1999 पासून आज पर्यंत म्हणजे गेले 60 टर्म तुम्ही ह्या मतदारसंघा भितर भारतीय जनता पार्टीच्या कमळाचेर तुम्ही सगळ्यांनी विश्वास दवरिल्लो आसा. आनी त्या लागून त्या विश्वासाक पात्र ठरपाक लागून तो स्वता प्रयत्न करतलोच. पण पार्टी म्हणून सुद्धा आमचो पूर्णपणे प्रयत्न, पूर्णपणे त्याच्या फाटल्यान ताकद जी आसा ती भारतीय जनता पार्टी सदरीत आमी दवरतली. कारण आमी म्हाका खूब बरें दिसलें, कारण ज्या वेळाचेर हांच्यानी एक उलयतना सांगलें की प्रत्येकान ताचो सन्मान करचो. ज्या वेळाचेर साईनाथान सांगलें की नगरसेवकांनी येवचे, म्हाका प्रश्न पडलो कितले नगरसेवक येतात काय म्हणून. पण म्हाका खूब तेंपान बरें दिसलें, कारण सगळे नगरसेवक आज हांगा उपस्थित आसात. आनी म्हाका याद पडटा सातेरीच्या देवळा भितर एक कार्यक्रमान हांवें क्रिटिसायज केलो, कारण म्हजें वैयक्तीक कांय नसा भितर. पण फायनली आमकां लोक जे निवडून दितात, आमकां लोक निवडून दितात लोकांची कामां करपाक. आनी त्या लागून आमी हे सगळे उदक जोस्वान सांगलें की आमी जे हाचे बूथ सशक्तीकरण अभियान जे आसा की ज्या अभियानाच्या माध्यमांतल्यान आमदाराक 15 बूथ दिल्ले आसा आनी खासदाराक 5 बूथ दिल्ले आसा. आनी ह्या बुथाचे सगळे जे काम जे आसा हे सगळे काम करपाक ते पयल्या वेळाचेर म्हापसा मतदारसंघात आमी कंप्लीट करपाक शकले. आता हांव रुपेशा कडेन उलयतालो, अध्यक्षा कडेन उलयलो की 15 बूथ कंप्लीट जाले, 5 बूथ जे आसा ते येणाऱ्या दिसांनी ते पूर्ण करतले. कारण संघटनेचें काम जे आसा हे तितलेंच म्हत्वाचें. कारण आमकां मतां जी आसात ही कमळाच्या निशाणेचेर मतां मेळटात. आनी त्या लोक त्या पार्टीचें काम जे करतात, आमी बरेचशे लोक अशे आसतात की जेंकां कांय स्वार्थ आसना. आनी ह्या मतदारसंघा भितर आमी पळयतात गोंयांत ज्या वेळाचेर भारतीय जनता पार्टीचें काम जालें त्या वेळाचेर केंद्र बिंदू म्हापसा आसतालो. आमी म्हापशेच्यानूच काम सुरू, कारण एखादें कितें आसलें जाल्यार म्हापसा हे मेन प्रमुख आसतालो. आनी त्या लागून आज जर आमी पळयलें, आज हांगा आमी महिलांचो 4-5 महिलांचो सन्मान केलो गेलो. जी टीम आमी गोंया भितर म्हापसा मतदारसंघ महिला मोर्चाची गोंयची टीम आमी करतात. ह्या गोंयच्या टिमी भितर ह्या मतदारसंघांतल्यो 5 महिला रिप्रेझेंट करतात. ह्या गोंयची सोशल मिडियाचे रिप्रेझेंटेटिव्ह म्हापशाक लागून आसा. ह्या हांगासले आज आमी पळयतात की आमचो ह्या मतदारसंघांतलो युवा मोर्चाचो एक भुरगो दिल्लीक हांगा रिप्रेझेंटेशन करता. तुमचो आमदार स्वता डेप्युटी स्पीकर आसत, पण भारतीय जनता पार्टीचे ऑर्गनायझेशन काम करपाक लागून मायनॉरिटी मोर्चाचो ऑल इंडियाचो जनरल सेक्रेटरी ताका आमी केल्लो आसा. हांगासर सलीम इसानी आसा, हो ऑल इंडिया मायनॉरिटी मोर्चाचो नॅशनल एक्झिक्युटीव मेंबर आसा. हांव अशें कितले तरी नांव सांगपाक शकता जे वेगवेगळ्या पोझिशनाचेर आमी आज ह्या मतदारसंघा भितर पार्टीक काम करपाक कार्यकर्ते दिल्ले आसा. आतां लागून कार्यकर्तो ही खरी ताकद आसा. ही निवडणूक जी आसा आमी 2022च्या निवडणुकी भितर आमी सगळे जिखपाक पावले केवळ तुमची सगळ्यांची ताकद, तुमच्या सगळ्यांचें काम, निस्वार्थी भावनेन केल्लें काम जें आसा त्या कामाक लागून आज आमी इतल्या पर्यंत 7 वेळा हांगा निवडून आयले. लोकसभा आसा, प्रत्येक लोकसभेक मॅक्झिमम लीड दिवपाचें काम बार्देस तालुक्या भितर खंय जर आसत जाल्यार ते म्हापसा मतदारसंघा भितर आमकां मेळटा. आनी त्या लागून म्हापसा मतदारसंघ जो आसा हो भारतीय जनता पार्टीचो बाले किल्लो. कांय जे मतदारसंघ आसात आमी केन्ना हारूं ना. त्यासाठी आमी पळयतात मुरगांव तालुक्या भितर, आज हांव आतां मुरगांव आशिल्लो, हांवें तेच सांगलें की 2017च्या निवडणुकी भितर आमी केवळ 13चेर पावले. पण हे 13चेर पावता आसतना आमकां मुरगांव तालुक्यात 4 पैकी 4 दिले आनी त्यासाठी दिवचल्यान आमकां 3तले 3 दिले, 7. ह्या बार्देस तालुक्यात आमकां 3 आमदार दिले आनी बाकीच्या सगळे कडेन मिळून आमकां 3 आमदार मेळ्ळे आनी 13चेर पाविल्ले. ह्या वेळाचेर आमकां सांगपाक बरें दिसता की भारतीय जनता पार्टी गोंया भितर आज 2012च्या निवडणुकी भितर आमकां 21 आमदार मेळिल्ले. पण त्या वेळाचेर आमी 100% सगळे तालुके रिप्रेझेंट करून नाशिल्ले. पण म्हाका सांगपाक आज बरें दिसता की गोंया भितर जे 20 आमदार आमचे निवडून आयले त्याच्या भितर गोंयचे जे 12 तालुके आसा ह्या 12 तालुक्याक आमी आज रिप्रेझेंट करतात. मागीर तो सालसेत तालुका आसतलो, धारबांदोडा तालुका आसतलो, त्यासाठी काणकोण, केपें, सांगे तालुका आसतलो, ह्यासाठी मुरगांव तालुका आसतलो, पेडणे, तिसवाडी, बिचोली, सत्तरी असो एक तालुको ना की ज्या तालुक्या भितर आज भारतीय जनता पार्टीक रिप्रेझेंटेशन मेळना. हे सगळ्यांत म्हत्वाचें आसा. कारण सालसेत तालुक्या भितर सुद्दां आज आमी निवडून आयिल्ले आसा. कारण फोंडा तालुक्या भितर आमी पळयतात एक वेळ फोंडा आमी केन्नाच निवडून येवना. आनी गोंया भितर आज जे 40 मतदारसंघ जे आसात ह्या 40 मतदारसंघा पैकी 35 मतदारसंघा भितर भारतीय जनता पार्टी केन्ना ना केन्ना तरी निवडून आयिल्ली आसा. आतां लागून आमचो सगळ्यांचो प्रयत्न आसा
की ह्या गोंया भितर एक स्थिर, कारण तिसऱ्या वेळाचेर निवडून येवपी भारतीय जनता पार्टी अजून पर्यंत गोंय लिबरेट जाल्या नंतर कंटिन्यू 3 वर्सां 3 टर्म खंयचीच पार्टी अजून पर्यंत सत्तेन येवना. केवळ अपवाद आसा तो भारतीय जनता पार्टी. आणि ह्या सगळ्यांचें काम जे आसा हे तुमच्या सगळ्यांनी जे काम केल्लें आसा त्या आधाराचेर आमी हे काम आज आमी इतल्या पर्यंत पावल्ले आसा. आणि आज आमच्या वाड्यार एक बरी शक्ती आसा, एक ताकद आसा नरेंद्र मोदीच्या नांवान. म्हाका दिसता रुपेश रोडार तिरंगा हर घर तिरंगा सांगिल्लो आसा. हांव तुमकां सगळ्यांक अपील करता की सगळ्यांनी आपापल्या घराचेर झेंडे तिरंगा हे लावपाकूच जाय, पण बाकीच्या लोकांक सुद्दां आमी अपील करपाक जाय. तेका लागून ते काम जे आसा हे काम करपाक एक वातावरण निर्मिती करपाक जाय. आणि तेका लागून 10, 11 आणि 12 ह्या 3 दिसाच्या कालावधी भितर वेगवेगळ्या भागा भितर वेगवेगळ्या वॉर्डा भितर तुम्ही इनिशिएटिव्ह घ्या. सगळ्या काउन्सिलरांनी इनिशिएटिव्ह घेवंक जाय, पार्टीच्या कार्यकर्त्यांनी इनिशिएटिव्ह घेवंक जाय. तुम्ही सगळ्यांनी वेगवेगळे रॅली काडपाक हरकत ना. सकाळची तुम्ही सगळं सकाळचे जे वचून जाय, सकाळी पहाटे वचून जर सगळ्यांनी वैशाख मिरवणूक जरी केली जाल्यार हरकत ना. एक वातावरण निर्माण करा. आणि 13, 14 आणि 15 हे 3 दीस जे आसात या 3 दिसाच्या कालावधीत आपापल्या घरांचेर तिरंगा लायात. ज्या तिरंगा कारण 3 दीस जे आसात ह्या 3 दिसांक लागून तेका लागणारे सगळे कायदे जे आसात हे कायदे सगळे सस्पेंड जाल्ले आसात. कारण तिरंगा लावता आसतना मागीर रातचो हे जर जालो आमी सूर्य मावळ्यानंतर तो काडपाक जाय अशा तरेचे वेगवेगळे रिस्ट्रिक्शन आसा. पण ह्या 3 दिसांक लागून हे रिस्ट्रिक्शन ना. आणि तेका लागून सगळ्यांनी हांव अपील करता तो एक 25 ते 30 रुपया ह्या रेटी प्रमाणे विकत घेवंक जाय. कारण एक तिरंगा जर आपल्या घरा लायलो तर तुम्ही इमॅजिन करा 15 तारखेर 15 ऑगस्ट ज्या दीस आमी भायर फिरताले एक वेगळे तरेचें वातावरण सगळे कडेन निर्माण जातलें. आणि तेका लागून आमी सगळ्यांनी हो प्रयत्न करपाक जाय. आनी एखाद्याक दिसता आसत 25 रुपयांचो तो तिरंगा घेवपाक जर कोणाक अडचण आसत जाल्यार तांकां एक विकत घेवन तुमी दियात, पार्टीच्या माध्यमांतल्यान दियात. हांव आमदाराकूय अपील करता अशें जर काय वाडे आसत जाल्यार त्या हातून तुमी लोकांक दियात. पण अशें एक घर उरूं जायना की ज्या घराक आमी तिरंगो लावना म्हणून. कारण आमी आज जर पळयलें की ह्या देशाचे पंतप्रधान ज्या तरेन ह्या देशाची गेली 2014 पासून ज्या तरेन ते काम करतात, आज आमी पळयलें त्या दिसा आमी सारस्वत कॉलेजा भितर आमी कार्यक्रम घडोवन हाडलो मोदी @20. म्हणजे मोदीचे जे एकूण राजकीय जीवन जे आसा सुरवातीक ते 2001च्या पयलीं केवळ भारतीय जनता पार्टीचे संघटनेचे काम करताले, प्रचारकाचे काम करताले. पण 2001 ज्या वेळाचेर जो मनीस केन्ना आमदार जावन आपलो डायरेक्ट मुख्यमंत्री जालो, पण त्यांच्यानी मुख्यमंत्री जातकच ज्या तरेन त्या गुजरातचें काम केलें 2001 ते 2014 पर्यंत ते 12 वर्सां त्या गुजराता भितर त्यांच्यानी बऱ्या तरेचें काम केलें. आणि देशभरातल्या लोकांक दिसपाक लागलें की ते प्रायम मिनिस्टर जावपाक जाय. 2014च्या निवडणुकी भितर ते पंतप्रधान झाले, डायरेक्ट पंतप्रधान. म्हणजे बऱ्याचदा आमी पळयतात की खासदार जातकच पंतप्रधान. पण ज्या वेळार ते पार्लिमेंटात पयलेच गेले त्या पार्लिमेंटात पाया पडून जेन्ना भितर गेले ते पंतप्रधान म्हणून गेले. आणि त्या लागून एक वेगळ्या पद्धतीचे त्यांचे जे आयुष्य त्यांचे जे एकंदर कारकीर्द आसा राजकारणाची आणि त्या लागून ते बूक बरयल्लें आसा मोदी @20. पण त्यांच्यानी जे गोष्टी केल्ल्यो आसा हे ताचे भितर आसा. आणि आज तुम्ही पळयात की ह्या देशा भितर प्रत्येकाक आपल्या ह्या देशाचो एक स्वाभिमान जागो जावपाक लागलो आसा. नॅशनल इंटिग्रिटी ह्या प्रत्येकाच्या मना भितर येवपाक लागिल्ली आसा. त्यांच्यानी त्या दीस पार्लिमेंट नवीन पार्लिमेंट बांदतात दिल्लीक. आणि त्या पार्लिमेंटात त्यांच्यानी ठरयलें की ह्या देशा भितरल्या सगळ्या गांवांतली सगळ्या म्युनिसिपल एरियेतली माती जी आसा ती माती त्या पार्लिमेंटा भितर पावपाक जाय हें त्यांच्यानी अपील केलें. गोंयभर आमी विलेजीस भागांच्या हॉला भितर सरकारान कार्यक्रम घडोवन हाडलो. आणि गोंयान अपील केलें की सगळ्यांनी आपापल्या गांवांतली देवळाच्या समोरची आसत, चर्चीच्या समोरची आसत, मॉस्काच्या समोरची ज्या ज्या भागा भितर जी माती आसा ती माती घेवन यात. त्या मातीचें पूजन जालें आणि ती सगळी माती जी आसा ती सगळी माती दिल्लीक धाडिल्ली आसा. हे अशें गोंयान केलें अशें न्ही तर सबंद देशभरा भितर तांच्यांनी अपील केलें. कारण ह्या देशांतल्या प्रत्येक नागरिकाक दिसपाक जाय की हे पार्लिमेंट जे आसा ह्या पार्लिमेंटा भितर म्हाज्या गांवची माती आसा. हे फिलिंग थंय वयतकच दिसूं जाय. आणि त्यामुळे एक देश भावनाची जागृती निर्माण करपाचें काम हे आमचे पंतप्रधान करतात. आणि तांच्यांनी एक सदतीत दवरिल्लें आसा. तुम्ही मुद्दम पळयात की गरीब मनीस हो केंद्रबिंदू, गरीब मनीस कसो वयर सरतलो हो एक केंद्रबिंदू त्यांच्यानी समोर धरून ते केलें काम करत आसा. आणि म्हणून 2000 कोविड ज्या वेळार आमी कोविड आयले त्या वेळार आमी सगळ्यांनी पळयलें देशभरा भितर वातावरण आणि गोंया देशात ह्या जगा भितरलें वातावरण पळयत आनी ह्या देशाचें वातावरण पळयात. ह्या देशा भितर तुम्ही एकय बातमी आयकून आसतली की एखादो मनीस आपल्याकडे एक टायमाचें जेवण मेळुना म्हणून त्याचो मृत्यू जालो खंयच्याच पेपरार येवना. कारण कितें त्यांच्यानी ठरयलें की ह्या देशांतलो कारण आमच्या जे भारतीय जनता पार्टीचे आत्मनिर्भर हे जे आसा
आम्ही अंत्योदय तत्व जे आसा ह्या अंत्योदय तत्वाच्या आधाराचेर काम करप अशें तांच्यांनी ठरयलें आनी ताका लागून त्या आधाराचेर जर काम करतले आसत जाल्यार गरीब मनीस मागीर खंयच्याय जाती धर्माचो आसूनी तो मनीस वयर कसो सरपाक जाय हें सदोदीत तांच्यांनी पळयल्लें आसा आनी म्हणून तांच्यांनी वेगवेगळ्यो स्किमी ज्यो ह्या देशा भितर लागू केल्यो तो गरीब मनीस हो केंद्र बिंदू दवरलो त्या मनशाक 2 टायमचें जेवण कशें मेळटलें त्या मनशाक रावपाक घर कशें मेळटलें त्या मनशाक घरांत लायट कशी मेळटली त्या मनशाक घरांत बऱ्या तरेचें पाणी कशें मेळटलें आनी त्या मनशाक त्या घरा भितर टॉयलेट कशी वेवस्था जातली हे सगळे सुविधा निर्माण केल्या आनी म्हणूनच 2019-20 पयलीं ह्या देशाची पॉवर्टी जी आसा BPL लायन हे जे आसा हे 22% आशिल्लें आज जगभरा भितर मंदी आयिल्ली आसा पण ह्या देशा भितरले गरीब जे आसा गरिबी जी आसा तो रेशिओ 22% वयल्यान 12%चेर पावलो 10% वयर पावले हे टक्के कशे ठरयतात तर एखाद्या मनशाक रावपाक घर ताका सगळ्यो सुविधा हे ज्या वेळाचेर उपलब्ध करून दितात त्या वेळाचेर राहणीमान मातशें उंचावता आनी त्या वेळार ह्या देशाचें काम करता आसतना तांणी आमकां एक अभिमान दिल्लो आसा आनी ताका लागून आमकां एक सगळ्या कार्यकर्त्यांक अभिमान दिसता कारण बऱ्याच जाण हांव कारण हें कित्याक सांगता कारण बरेचशे अशे कार्यकर्ते आसात की जांकां म्हजें वैयक्तीक कांय जावना आसत जाल्यार जाता पण सार्वजनीक काम जें आसा म्हजें जावपाक जाय ह्या देशाचें काम एक सुरक्षीत वचूं जाय बरें फुडें वचूं जाय ही भावना ह्या देशा भितर काम करपी भारतीय जनता पार्टीच्या कार्यकर्त्याच्या मना भितर आसा आनी ताका लागून आमी पळयतात की आमी बरेच जाण कार्यकर्ते आमी आमदार जाले कोण नगरसेवक जाले कोण नगराध्यक्ष जाले कोण सरपंच जाले कोण जिल्हा पंचायत सदस्य जाले पण बरेच असे कार्यकर्ते आसात जे निस्वार्थी भावनेन काम करतात ते अजून इलेक्टरल पॉलिटिक्सातले एक पोझिशन सुद्धा त्यांच्यानी घेवना तरी पण ते पार्टीक काम करतात आणि हांवें सदोदीत सांगिल्लें म्हाका याद जाता की त्या वेळाचेर जेन्ना निवडणुकीच्या वेळाचेर आज हो गेलो सोडून फाल्यां तो गेलो सोडून परवा तो गेलो सोडून म्हाका सगळ्यांत दुख्ख जाल्लें आमचो एक माजी मुख्यमंत्री गेलो आनी म्हाका पत्रकारांनी विचारलें कितें काय म्हूण हांवें ताका सांगलें की वायट दिसलें खरें पण दुसऱ्या वेळाचेर हांवें पळयलें आमचे कार्यकर्ते की ज्या कार्यकर्त्याक हांवें अजून कांयच दिवना तो कार्यकर्तो म्हजे बरोबर आसा तो पार्टीच्या बरोबर आसा आनी म्हणून म्हाका पूर्ण विश्वास आसा की भारतीय जनता पार्टीक सद्या जर कोण हाडटलो आसत जाल्यार तो कार्यकर्तो हाडटलो जेणे केन्ना कसलेंच पोझिशन भोगूना आनी ताका लागून तुमी म्हाका बरें दिसलें कारण ह्या मतदारसंघा भितर जोसवाक तुमी मोठ्या मताधिक्यान सगळ्यांनी निवडून हाडलो आनी भारतीय जनता पार्टीक एक एडिशनल आमदार तुमी दिलो ही जी परंपरा आसा 99 पासून ही आता पर्यंत चालू दवरली सुरवातीक बाबूश आमचे सगळ्यांचे लोकप्रिय नेते मनोहर पायकर आमचे ह्याच भूमीतले ज्यांच्या आधाराचेर गोंयान एक नावलौकीक भारतीय जनता पार्टी गोंयानूच मेळ्ळें अशें न्ही पण ह्या देशभरा भितर एक मेळोवन दिवपी मनोहर पर्रीकर हे ह्याच म्हापशेचे आनी ताका लागून एक सगळ्यात जाण कारण ती परंपरा तुमी सगळ्यांनी दवरिल्ली आसा आनी खूब बरें दिसलें अभिनंदन करता आमचे आमदार डिसोजा की ज्यांचो आज आमी तुमी सगळ्यांनी सगळ्यांच्या वतीन हांवें तांचो सन्मान केलो आनी हांव मंडळाचे अध्यक्ष आनी इतर सगळे पदाधिकारी यांचे आभार व्यक्त करता तांकां धन्यवाद दिता तेंचें अभिनंदन करता कारण बरे तरेचे कार्यक्रम तेंच्यांनी आज हांगा घडोवन हाडिल्लो आसा आनी ताका लागून तुमी सगळ्यांनी हर घर तिरंगा जो कार्यक्रम आसा हो सुद्धा ह्याच स्टँडार तुमी सगळ्यांनी फुडें व्हरचो म्हाका पूर्ण खात्री आसा 15 तारखेर ज्या वेळार आमी हांगा पळयतले त्या वेळार म्हापशाचें एक वेगळें सुंदर अशें चित्र आमच्या सगळ्या समोर दिसलें इमेजीन करात म्हापशेच्यान एखादी जर वचत जर तुमी चलून वचत आसत फ्लॅटा भितर प्रत्येकाच्या फ्लॅटान तिरंगा प्रत्येकाच्या घराचेर तिरंगा आज केन्ना हांवें आयकलें की काँग्रेसीन खंय तरी एक स्टेटमेंट केल्लो आसा की तिरंगाच्या संदर्भात राजकारण करपाचो कारण जांकां ह्या देशाचो स्वाभिमानय ना तेंच्या कडल्यान आनी अपेक्षा कितें करपाची आसा तो रामशिला पुजनाचो हिशोब मागतालो कोण तरी एकतो तांचो की जाका अमरनाथ पणजीकर ताका आमच्या मामल्यान बरे तरेन उत्तरूय दिलें कारण ताका एखादें रामशिला पुजनाचें जर कांय खबरच ना जाल्यार उलोवपाचो अधिकार ना म्हाका दुख्ख जाता कारण तो टिचर आसा आज त्यांच्या अध्यक्षान कितें तरी एक स्टेटमेंट केला ह्या संदर्भात तिरंगाच्या संदर्भात कारण 6 महिन्या पयलीं पार्टीन आयला ताका पार्टीच्या मनशाकूच वळखना ताका कितें पार्टी करतली भारतीय जनता पार्टी कारण तांच्यांनी 6 म्हयन्यान आयिल्लो ताका पार्टीचो अध्यक्ष केलो आनी म्हयन्या पयलीं आयलो ताका लिडर ऑफ पोझिशन दिलो म्हणून तरी परिस्थिती जाली म्हणून ते दुसऱ्याचे पार्टी सोदत पावतात आनी ताका लागून म्हाका पूर्ण विश्वास आसा म्हापशेकारांचे तिरंगा हर घर तिरंगा जो आसा ते तुमी सक्सेसफूल करतले आनी एक बऱ्या तरेचें वातावरण ह्या मतदारसंघा भितर करतले अशी अपेक्षा करतात आनी तुमकां सगळ्यांक देव बरें करूं म्हणटात धन्यवाद देव बरें करूं पार्टी अध्यक्ष सदानंद तानावडे सर तुम्ही जशें सांगले की प्रत्येक इलेक्शनाक म्हापशेचे कार्यकर्ते जे आसात तेंचो मोलादीक वांटो आसता तसोच आमी 2 वर्सां जेन्ना आमचे बाबूश एक्सपायर जाले
आणि जोशवा हांगासर तुम्ही जोशवाक तिकेट दिली तेन्ना आमच्या कार्यकर्त्यांनी मोलाचो वांटो हांगासर आपलो हे करून भारतीय जनता पक्षाक निवडून हाडले. परत एकदा दुसऱ्या फावट खुबशे तुमी जशें सांगले की खुबशे लोक आमच्या भारतीय जनता पक्षाक उडोवपाक वावरताले, पण तरी सुद्धा म्हापशान